खबर आसा आमची विजेची घोषणा केली. त्याच बरोबर फुडले आमी जे मुद्दे काडले प्रत्येक गोंयकारा खातीर ताजो आमकां बरो प्रतिसाद मेळत आसा. तेन्ना आज हांव आमचो पार्टीचो स्ट्रक्चर हांगा अनाउन्स करता. ऑर्गनायज स्ट्रक्चर सध्या तुमकां खबर आसतलें म्हज्या व्यतिरिक्त आमी जे ऑफिस बॉय आमचे आसले ते 2 व्हायस प्रेसिडेंट आसले बाय प्रतिमा कुटिनो आनी ॲडव्होकेट सुरेल तिर्वे. आज म्हाका खोस जाता सांगपाक की आमी आमचे एक्स एमएलए गोंयचे तशेंच फॉर्मर मिनिस्टर बाब श्री महादेव नायक हांकां सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट ऑफिस जबाबदारी दिल्ली आसा. तशेंच आमचे जे व्हायस प्रेसिडेंट आसले सुरेल आनी ॲडव्होकेट प्रतिमा शिवाय आज श्री वाल्मिकी नायक हे आमचे पणजेचे फुडारी रिक्वायर्ड सिनियर लीडर इन द पार्टी हाका व्हायस प्रेसिडेंटची जबाबदारी दिता. ताच्या भायर बाणावलेचे आमचे फुडारी कॅप्टन बेन्झी वेगस खुबशे इश्यू काडिल्ले आसा. फाटी जी एड्युकेशन डिबेट जाली ती खूब चर्चेन जाली. तांचे आज नांव घोशीत करता व्हायस प्रेसिडेंट म्हणून पार्टीचे. आनी आमचे काणकोणचे आनी तशेंच फाटोदळची जी असेंब्लीची आज जबाबदारी स्विकारल्या बाब संदेश तेलेकर देसाय यांची नियुक्ती व्हायस प्रेसिडेंट म्हणून केली जाता. जनरल सेक्रेटरी त्या खातीर आमी 3 अशे विंग्स तयार केल्या. गोंयचे जे भंडारी समाज आसा थंय जनरल सेक्रेटरी हे ताणें पद गेली 8-9 वर्सां स्विकारलेली आसा. सांबाळ्ळ्या ती श्री उपेंद्र गांवकर हांची ओबीसी आमचो जो विंग आसतलो तांचे जनरल सेक्रेटरी जबाबदारी दिली जाता. त्याच बरोबर जडसन गोब्स हे आमचे वेलीचे फुडारी हे आमचो मायनॉरिटी विंग जो आसतलो ती जबाबदारी स्विकारतले. तशेंच तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमचे बाणावलेंतले झेडपी मेंबर आमचो तरणाटो युथ फेस श्री हेन्झल फेर्नांडीस हांकां आमी युथ विंगची जबाबदारी दिता. ते जनरल सेक्रेटरी आसतले युथ विंगाचे. आनी जॉयंट सेक्रेटरीक श्री राहुल परेरा हे फाटी आमच्या पार्टीन जॉइन जाल्ले आसा. केपेचे मोठे फुडारी ते बऱ्यापैकी काम केल्ले आसा. एक्स काउन्सिलर जावन आसा ते केपे म्युनिसिपालिटीचे. तांकां जॉयंट सेक्रेटरी ही जबाबदारी दिली जाता. ताच्या वांगडा आसतले बाब सुदेश कलांगुटकर हे सांताक्रूज मतदारसंघात बऱ्यापैकी काम केल्ले आसा. तशेंच आमचे पार्टीन पयलीं वचून आशिल्ले श्री जेम्स फेर्नांडीस हे कुडचड्या तालुक्यात मोठेपैकी काम केल्ले आसा. तांची नियुक्ती केली जाता जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून. आनी बाब प्रशांत नायक हे कुंकळे मतदारसंघात ताणें फाटी आमच्या पार्टीन जॉइन केल्ले आनी बऱ्यापैकी काम करता. जावं ते वीज आंदोलन जो आसा किंवा लोकांचे बारीक बारीक इश्यू जे कळपाक तातूंत प्रशांत नायक बऱ्यापैकी वांटो घेता. तांकां आतां जबाबदारी दिली जाता जॉयंट सेक्रेटरी. तशेंच आमचे वुमन्स विंग जे आसा ताणें जावं तो प्रायज रायज फाटी कितें जाल्ले तशेंच बाकीचे हेल्थ कॅम्प म्हणा ते खुबशे बायलांचे मुद्दे आसा ते खूबदां फुडें काडिल्ले आसा. सरकाराक जाब विचारिल्ले आसा. जावं ते पेन्शन बायलांक येना स्कीम डीडीएसचे ताजेरूय खूबदां सरकाराक जाब विचारिल्ली आसा. ताजी आमी हांगा घोशणा करता आनी ताजे आमकां नेतृत्व आमी दिता श्रीमती पेट्रिशिया फेर्नांडीस हे जावन केपेचे आमचे फुडारी खूबदां प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस केल्ले आसा न्ही. सो पेट्रिशिया फेर्नांडीस विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द वुमन्स विंग. ताच्या बरोबर गौरीशा गांवकर ही आमचे सांगेची फुडारी एक्स पंच मेंबर एक्स सरपंच जाल्ली आसा ती कुर्डी पंचायतीन. तिका जबाबदारी येता व्हायस प्रेसिडेंट वुमन्स विंग. आनी ताच्या बरोबर ॲडव्होकेट सुषमा गावडे ही एक्स बीजेपी मेंबर आशिल्ली प्रियोल तालुका प्रियोल कॉन्स्टिट्युएन्सी मतदारसंघात ती फुडारी आशिल्ली. सो शी विल बी द व्हायस प्रेसिडेंट ऑफ वुमन्स विंग. तशेंच तुमकां खबर आसतली आमची आम आदमी पार्टी इज अ व्हेरी यंग पार्टी आनी खुबशे आमचे फुडारी आसा इट्स क्वायट यंग इन एज. सगळे फादर ग्रँडफादर अशें ना. एक युथ फेस जो आसता एक युथ विंग जो आसता इट प्लेज अ डिसायसिव्ह रोल इन पार्टी पॉलिटिक्स. आमचे युथ विंग सुद्दां आमी फुडारी घोशीत करता. आमचो प्रेसिडेंट युथ विंग नॉर्थ आसतलो बाब पूजल मालवणकर. तशेंच साउथ प्रेसिडेंट आसतलो जोहान वेर्णेकर. सो हांकां नॉर्थ आनी साउथ ही युथाची जबाबदारी दिली जाता. आनी तांकां एक्सेस करपाक आसतले व्हायस प्रेसिडेंट नॉर्थ श्री महादेव नायक हे आमचे वाळपयचे बऱ्यापैकी काम केले. जो फ्लड रिलीफ फाटी दिल्लो आमी तातूंत मोठो वाव घेतलो महादेवान फुडें सरपाक लोकां कडेन पावपाक.
आणि सावथाक आसतले व्हायस प्रेसिडेंट युथ विंगाचे बाब वैभव फळदेसाय. सो ही आमची ऑर्गनायझ स्ट्रक्चर जी आसा. म्हाका खोस जाता की काल जेन्ना हांव वेली मिटिंगेक गेलो, लोकांकडेन मिटिंग उपरांत इंटरॅक्ट जाल्लो, खूब लोकांनी बरो प्रतिसाद दिलो. खूब जाणांनी सांगले की खंय तुमकां ब्रेथ ऑफ फ्रेश एअर म्हणटा ती आम आदमी पार्टी. इतली वर्सां आमी काँग्रेस पयले, बीजेपी पयले, पण आसा तेच गोंयकारांची स्थिती आसा. गोंयकारांचो मुद्दो म्हणटा तो केन्नाच कोणें उठोवना आनी आम आदमी पार्टीक रियली डिजर्व द चान्स इन दिस फोर्थकमिंग इलेक्शन्स. आणि आमी आज जी संघटना घोषीत केल्ली आसा. आमच्या पंचायतीर फाटी जेन्ना दिल्लीचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आयिल्ले श्री मनीष सिसोदियाजी ताणें अनाउन्स केलें आमच्या पंचायतीक सुद्दां संघटना रेडी आसा. तेन्ना हो ऑर्गनायझ स्ट्रक्चर आज जो मांडला तातूंत नक्की आमची पार्टी बळकट जाल्ली आसा, स्ट्रेंथन जाल्ली आसा आणि म्हाका खात्री आसा हे सगळे जण आपले रितसर जबाबदारी पार पडटले आनी पार्टी वील ग्रो टू बिगर एंड ग्रेटर हायट्स. सो इतल्या म्हजी 2 उतर सोंपयता. प्रेस कॉन्फरन्स कन्क्लूड करता. तुमचे कितें प्रश्न आसल्यार घेवं येता.